हांव मनीषा पेरेरा गांवांत सांगेचें आयज तुमचे मुखार म्हजो पयलोच लेख सादर करता आनी ह्या म्हज्या लेखाचें नांव म्हज्या सपनांतलो गांव. म्हज्या लेखाचें नांव म्हज्या सपनांतलो गांव. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. आवाज रेडिओ लंडन. सोबीत सुंदर पांचवेचार न्हंया दर्यांनी भरलेलो कोणूय नवो मनीस आयलो जाल्यार म्हज्या गांवांत आयलो जाल्यार माड आपली चुट्टां हालयत येवकार दितात. सुकणीं चिव चिव करून आपल्या स्वादीक ताल्यान येवकार येवकार असो उद्गार सादयतात. वर्साच्या 12 म्हयने हांगा तरेकवार फळां फुलां पिकतात. चिकू, पणस, काजू आदी. हांगाच्या तरणाट्याची सपनां शिकून समाजांत कोणूय व्हड मनीस जावन गांवचें नांव वयर काडपाचें. सोरो, सिगरेट असल्या खंयच्याय वायटा व्यसनांतावन पयस ते रावपाक सोदतात. हांगाचो लोक खूब कोश्टी. पारंपरीक धंदो सांबाळूंक ते खूब हुशार. शेतकामती हो चडसो गांवच्या लोकांचो धंदो. जेन्ना शेत पिकून व्हड जाता आनी न्हिवपाक तयार जाता, वारें मारता तेन्ना हो म्हजो गांव भांगरा सारको चकचकीत चकचकता. दुस्मानकाय झगडेक हांगा ना जागो. सगलो ह्या गांवचो लोक एकवटान जियेता. हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव भाव आपल्यो परबो एकवटान एकचारान येवन संभरमतात. कसलोच धर्माचो अतर नासतना भावपणाचें आनी मनीसपणाचें नातें म्हज्या ह्या गांवांत पळोवंक मेळटा.